निमाणे आयतारा मिरगांवचो पावस पडिल्ल्यान पावसाची वाट पळोवपी जनतेक थाकाय मेळ्ळा। मिरगाचे पूर्व सांजे शेनवारा दिवचले नेट्टाचो पावस पडिल्लो। आयतारा सकाळी पावसाची चिन्हां दिसनाशिल्लीं, मात सांजे पावसाक सुरवात जाली। दिवचल शहरा सयत सगळी कडेन पावस पडलो। सेगीत 2 दीस पावस पडिल्ल्यान गरमी सोंसूनच जाल्ल्या जनतेक थाकाय मेळ्ळा। मिरगान पावसाक सुरवात जाल्ल्यान आतां मॉन्सून सक्रिय जाल्ले भितर आसा। गेले 10-15 दीस आमच्या गोंयांत इतली गरमी वाडलेली, सामकी फेना शिवाय आमी रावंक शकनासले। कारण वर्सा पावस मे म्हयन्यांत भरपूर पडटा, पण ह्या वर्सा मात्र सारको टायमार येयला आनी आतां तो पावस बरोबर मिरगाक लागल्या कारण आतां गरमी अशी गेली आनी आमकां दिसता कितें हो आतां कंटिन्यू पावस उरतलो कशें असोच फुडें। आनी त्याच प्रमाणे हांव एक सांगूंक सोदतां की पावस जेन्ना सुरवातीक पडटा त्या टायमार लोकांनी गाडयो स्लो चलोवच्यो, आपली काळजी घेवची। तर खूब कडेन ते स्लीप जावन पडटात, काही ठिकाणी व्हाळ भरतात, हे रोखडेच लोकांनी वयचें न्हू, आपली काळजी घेवची। त्याच प्रमाणे गाडी स्लीप जातात, त्या प्रमाणे स्पीड मारची न्हू, लोकांनी कट मारचे न्हू, आपली जिवाची काळजी घेवची आनी अशेंच पावसाचो आनंद लोकांनी घेत रावचो। म्हणजे अंदू मिरगाचो पावस टायमार सुरू जाला। मिरगाचो पावस टायमार पडल्या कारण आमकां एकदम बरें दिसता आनी आमकां असोच सुरळीत पावस पडटलो। आनी सांगपाची गोश्ट म्हणजे वर्सा 15 दीस पयलींच गडगड मारतलो, दगड मारतलो, व्हडले ते सुद्दां अंदू कांयच जावंक ना। झाडां बेडां पडटलीं हें अजून पर्यंत कांयच तशें आयकूंक काय येवंक ना। त्या प्रमाणे सुरळीत आसा हें आमकां दिसता आनी अशेंच चलतलें सुरळीत अशें आमी आशा बाळगुया। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।